सो आम्ही ऐकलं की थिवी कांसा हांगासर कितें गायचे वासरू हितून पडलेले म्हणून तळ्यान कितें अपडेट ही आमकां 6:30 सुमार कॉल येयल्ली की थंय गाय पडले म्हणून कांसा थिवी हांगा. आमी रोखडे हांगा येयले पळय जाल्यार भितर नासले. आमी भितर सारके काडपाक डेंजर आसले उदीक घातले भितर आनी सायडीन झाकड कशी आसली आनी भितर खंयचे बाटले बी आसले. ओके कितें कोण कितल्यांक कॉल येयलो कितें आमकां 6:30 कॉल येयल्लो लोकलान गेल्लो. हय लोकलान. ओके मागीर आमी येयले आनी काडले. लोकलांनी मदत केली आमचे बाणाला देवलो भितर बरें हेल्प आमचे. हांव लिडींग फायर फायटर प्रशांत शिरगांवकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर नितीन तोडणकर, फायर फायटर परेश मांद्रेकर, प्रवीण गांवकर आनी विष्णू नायक. सगळ्यांनी बरें काम केलें काडले भायर. तुमी ह्याच गांवचे तुमचें नांव कितें? संदेश करा. आमी पळयलां की गाय जी आतां तळ्यान पडली तुमी बरे तरेन काम केलें आनी तुमी मदत केली काडपाक. कितें केन्ना कशी कितें पडली? हांव हांगा रावलो वचपाक वचपाक पळयता थंय वाचून आसलो तितून आनी तेन्ना कळ्ळें फुडें म्हाजो एक फ्रेंड आहा शाहू म्हणून ताका पयलीं कॉल घेतलो तो बोला तुका नंबर हाडटा ताका कॉल कर. तेन्ना मी हांकां कॉन्टेक्ट केलो. ओके तळये ती हय तळये ती. सो कितलो वेळ लागलो काडपा खातीर? कित्याक आमी पळयलें की सारकी झाडां आसली आनी खूब त्रास जातालो काडपाक तुमकां. 1.5 वर्स सुमार लागलो काडपाक. 1.5 वर्स चिकल बाटले आसले बटले आसले. येस सर अखेरेक तुमचो जो फायर पर्सनल आशिल्लो तेका भितर त्या दलदलान देवचें पडलें आनी खूब स्ट्रगल करचें पडलें तेका काडपा खातीर. ते मातशें वाचलो मातशें मस्ती करतले हांगासून काडूंक तुका मेळचें न्ही ते देंवतच पडलें ताका रोप घालपाक. रोप वयरसून घालपाक आमकां मेळना. सो त्या सायडीक आमी पळयलें की शेतां आसा आनी ही वाट आसा पळय ती अशीर आसा वचपा खातीर. कितें मॅसेज तुमी दिवंक सोदता की कितें करचें नेक्स्ट टायम अशें परत घटना हांगासर घडोवंक फावना म्हणून? सगळी वाट बी तेंच्यांनी बरी दवरपाक जाय, क्लियर दवरपाक जाय, सेफ दवरपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.